नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभावणकर. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. 42 पर्यटकांक घेवन गेल्ले रिव्हर क्रूज बोट आग्वाद दर्यादेग वाठारांत आदळे खडपांक दृश्टीच्या लायफ गार्डांनी बेगोबेग धांव घेत पर्यटकांक केले साल्वार. सेगीत पडपी पावसान सावार घातिल्ल्यान मय सयत दिवचोच्या वेगवेगळ्या वाठारांत भात पीक उत्पादना गेल्या जाले आडवे शेतकारांनी उक्तायला हुस्को. फाटल्याच फावटी पॅराग्लायडींग प्रकरणात एका पर्यटकाचो गेल्लो जीव. ह्या फावट दक्षिण गोंयांत पॅराग्लायडींग प्रकरणात पर्यटक उरलो माडाक शिरकोन. गोंयांत हे चल्ला कितें तिडकल्ले लोक विचारतात प्रश्न. अंजुण कायसुवा चलिल्ले राखणे वंटीच्या कामाक लागून आमदार मायकल लोबो आणि मनोज पर्वाचे बरेच पेटले. मायकलान केल्ले आरोप दाखोवचे करून सिद्ध. मनोजाचे मायकलाक प्रत्युत्तर. होंडा सत्तरी नरकासूर दिसा चल्लेले प्रकरण चल्ला बरेच वाडत. पुलीस प्रकरणाचो करिता सारको तपास. निष्पाप लोकांचेर केले कारवाय. सरकारान पुलिसांकडचे निलंबीत तिडकल्ल्या थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे. हांव 30 ते 35 वर्सां राजकारणात आसा सक्रिय. दामबाब आणि मडगांवच्या लोकांच्या तेक्यान 100 विरोधक म्हाज्या विरोधात एकठांय जरी आयले तरी म्हाजेर जावचो ना कसलोच परिणाम, सांगता मंत्री दिगंबर कामत. आणि आता खबरो विस्तारांत. फाटल्या सेगीत 5 दिसांच्यान पावसान सावर घातिल्ल्यान मये सयत दिवचोच्या वेगवेगळ्या वाठारांत भात पीक उदकापोना वचून आडवें जालां. पावसान उपकार केले ना जाल्यार हाता तोंडा कडेन आयिल्ले गोटे मातये भरून जावपाची भिरांत आसा. देखून शेतकार हुस्क्यात आसा. सेगीत पडपी पावसाक लागून मये सयत दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत भात पीक उदकापना वचून आडवें जाला. एके वटेन पावसाचो सावार जाल्यार दुसरे वटेन भात कापणी यंत्र उपलब्ध नाशिल्ल्यान शेतकारांचेर संकश्ट आयला. भात पीक कापपाची वेळ जाल्ली आसतनाच पावसाची दुमशणां सुरू जाल्यात. मजगतीं भात कापणी मशीन उपलब्ध नाशिल्ल्यान वेळार कापणी करपाक मेळूना अशी खंत शेतकारांनी उक्तायल्या. कांय शेतकारांनी मंगळारा सकाळी दिवचलच्या शेतकी खात्याक निवेदन दिवन बेगीन मशीन उपलब्ध करून दिवचे अशी मागणी करून लेगीत बिरेस्तारा मेरेन मशीन उपलब्ध जावंक नाशिल्ले. शेतां आमची पडले आणि पावसान धुवड जाला सगळो. शेतां पडले म्हणल्यार मशीन आता कशें केन्ना येतले ते सांगा आमकां. सांगोंक जमाना जाल्यार वग्गी राव. कळ्ळें? जमाना जाल्यार तो मशीन आमी शेतां आमी काय करता, खातले काय? आता किती दीस जालो पावस पडटा? पावस पडला 4 दीस जाले आता पावस पडटा. पावसाक लागून शेताची हालत कितें जाल्या? हालत केल्या वाऱ्यान सगळे धुवड जाला. वाऱ्यान आडी पडले सगळी. उदक भरला. उदक भरला. तुम्ही एग्रीकल्चराक मेळ्यार एग्रीकल्चर ऑफिसान मेळले आमी. हा. मेळोन येयले पूण आता कशें काय करूं? अजून मशीनच धाडूंक ना. मशीन धाडूंक ना. मागीर काय करपाचें? म्हणजे आनीक 2 दीस पावस पडलो जाल्यार कितें जातलें? पावस पडला काय ना, काय खातले काय? आमचे पंगार पाती शेत तेन्ना आमी एग्रीकल्चराक बी मेळोन येयला. कित्याक ह्या पावसाचेर जो पडटा पावस तो इतकोच पावस पडटा आणि 4 दीस सलग पावस पडता तरी आमी ऑफिसराक मेळोन येयले. आनीक तर हे 4 दीस आनीक तर पावस पडलो जाल्यार आमकां एक अन्न गावपाचें ना, इतकी परिस्थिती जाल्लेली आसा शेतांची. तेन्ना आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता बेगींतल्या बेगीन दखल घेवन आमकां मशीन धाडचें. आता मशीनूच ना न्हू. अजून मशीनच ना न्हू. म्हणजे सध्या मशीन येत जाल्यार लुवंक मेळटा का? अजून सध्या मशीन येत जाल्यार ह्या 2 दिसांक सुद्धा आता फाल्यां सुद्धा मशीन येत जाल्यार बरें जातलें. कित्याक गावता ते काडूंक गावतले. एकदा तर चिखलाक बसले जाल्यार भात गेले आमचे आणि कांयच ना. कोळशा सारखी परिस्थिती जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत पॅराग्लायडींग करपाक पर्यटकांची व्हड उमेद पळोवपाक मेळटा. पूण ही बेकायदेशीरपणान चलपी पॅराग्लायडींग पर्यटकांच्या जिवाक धोकोय निर्माण करपाक शकता. फाटल्या फावटी पॅराग्लायडींग प्रकरणात 2 जाणांचे बळी गेल्ले. आता परत एक फावट दक्षिण गोंय दर्यादेग वाठारांत पॅराग्लायडींग करतना पर्यटक माडाक शिरकालो. पूण तो साल्वार जालो. खरो पूण हेच जर पॅराग्लायडींग खंयच्या विजेच्या यंत्रणेक शिरकाल्ले जाल्यार कितें जावपाचें, वा कोणूय सकयल आशिल्लो जाल्यार तांचेर कितें जावपाचें असो प्रश्न लोक विचारपाक लागल्यात. गोंयांत पॅराग्लायडींग करपाक पर्यटकांची व्हड उमेद पळोवपाक मेळटा. पूण ही बेकायदेशीरपणान चलपी पॅराग्लायडींग पर्यटकांच्या जिवाक धोको निर्माण करपाक लागला. फाटल्या फावटी पॅराग्लायडींग प्रकरणात 2 जाणांचे बळी गेल्ले.
आता परत दक्षिण गोंय दर्यादेग वाठारात पॅराग्लायडिंग करताना पर्यटक माडार शिरकाल्लो म्हूण साल्वार जालो खरो, पूण हेच पॅराग्लायडिंग खंयच्याय विजेच्या यंत्रणेक शिरकाल्ले जाल्यार वा कोणूय सकयल आशिल्लो ताजेर पडिल्ले जाल्यार कोण जापसालदार आसपाचो? ह्यो घडणुकेच्यो कागाळी लेगीत केल्यार हालचाली घेयनात. गोंयांत हें चल्लां कितें? गोंयच्या पर्यटनाची वाट लागच्या पयलीं सरकारान हाजेर गंभीरतायेन लक्ष घालचें, तिडकिल्ल्या थळाव्यांचे गाराणे. गोंयच्या वॉटर स्पोर्ट्स वाट लावपायला, अख्खा वॉटर स्पोर्ट्सा वाट लावपायला. तो एक शूट माडाच्या वळा लॉस जालो, दुसऱ्या शूट कशें स्टार्ट करतो? चोय 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 लॉस ना. गोंय टुरिझमान वाट लायला गोंयांत. आणि काय जालें टुरिझम वाट लावपाक सगळे सपोर्ट करताय ताका, सगळे सपोर्ट करता. कोण फोन काडा आमगेला माल जाल्या सगळं तो शूट ताका माडाचे वडा. आतां शूट मात आसा माडाचे लँड जावन चोय पाळ लायला न्हू. हॉटेल हाय का हॉटेल पासून कंप्लेंट करता चोवपाक टुरिझमा तो सगळे व्हायरल कर देव. गोंय टुरिझम हे पाळ घाता एशको गोंय टुरिझमा वाट लायले मी चोवपाक हाय तर पाळ घाता पयले. हा कंप्लेंट केला कोण येयला नाही. हा मडगांव कंप्लेंट कोण काढे आनी एक वंत्री कंप्लेंट रजिस्टर आनी कितें जाता वॉर्डन आहा हिंगा दोळ मुखार पडा ते शूट ताका माडाचे पडा. चोय 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 कितको शूट माडाचे हाताय गेले सेम प्लेसीचे आनी दुसरे शूट घेवन मारतो. रातचो मुखार घेवन गेला कित चलता चोय हिंगा कित चलयता चोय. गोंयची वाट लायल्या टुरिझमा ही गेल्ले फाटी एक वर आहलोले एक बायक चलोवंक एक वर वयर पडो आहलोले सगळे लिपोयता गेले सगळे सामाटा हिंगा टुरिझमा वाट लावपाक. जानेवारीत पेडण्या केरी पटाचेर पॅराग्लायडिंग करताना बायल पर्यटक आणि पॅराग्लायडिंग पायलटाक दुखेस्त मरण आयिल्ले. पॅराग्लायडिंग करताना हो अपघात घडिल्लो हाची याद जाता. गोंय हे पर्यटन थळ आसा. सरकारान गोंयांत खंय तरी पर्यटक क्षेत्रात सादुरताय बाळगोवपाची काळाची गरज जावन रावल्या. गोंयांत असल्यो घडणुको परत आनी घडपाक जायना हाची दखल आतां सरकारान घेवपाची गरज आसा. पॅराग्लायडिंगात लोकांचे बळी गेल्यात तरी आसतना खुलेआम हो वेवसाय चलता. कायद्याचे पालन करिनासतना बिनधास्त बेकायदेशीर रितीन असली कामां करपाक हांकां बळगे मेळटा तरी कशे? सरकाराच्या विरोधात वचप्यांक ह्यान फुडें तरी खर ख्यास्त मेळटली व्हय हो चिंतपा सारको प्रस्न. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बेरेस्तारा मंत्री दिगंबर कामत आणि भारत सरकाराच्या कन्झ्युमर अफेअर्स खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यान 25 ऑक्टोबराक जावपी फर्स्ट नॅशनल कॉन्फरन्स ऑफ कंट्रोलर्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी 2025 हाचेर म्हायती दिली. मजगती हांव 30 ते 35 वर्सां राजकारणात सक्रिय आसा. दामबाब आणि मडगांवच्या लोकांच्या तेक्यान 100 विरोधक जरी म्हाज्या एकठांय विरोधात आयले तरी हाचो म्हाजेर कांयच परिणाम जावचो ना अशें मंत्री दिगंबर कामतीन सांगले. बिरेस्तारा मंत्री दिगंबर कामत आणि भारत सरकाराच्या कन्झ्युमर अफेअर्स खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यान 25 ऑक्टोबराक जावपी फर्स्ट नॅशनल कॉन्फरन्स ऑफ कंट्रोलर्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी 2025 या कार्यावळीविशीं पत्रकार परिशद घेवन पुराय म्हायती दिली. या कार्यावळीक पुराय भारतातले अधिकारी हजर आसतले. पुराय भारतात रॅशनलायझेशन करप हो या परिशदेचो मुखेल हेत आसा. Concept of holding this conference is, as you all know, our Prime Minister dreams of rationalizing everything across the country. I mean, you have ration cards being rationalized. You have lots of things being rationalized. One of the effort is that to bring all the controllers together and rationalize all the regulations. See where rules are to be amended, bring it in conformity with all the states. All the states follow the same procedure, and that is the main purpose of bringing together. Second is using digitization, as you know, Prime Minister's beloved subject has been digitized. Today, digitization has opened new avenues for all the people. We have seen during Corona time what digitization and how digitization helped us all. Similarly, use of digitization in the legal metrology department, bringing transparency in legal metrology department. So lots of things are going to be deliberated. There will be some keynote speakers who will give their experts comments on all this. And this is a golden opportunity for the state of Goa also to understand what is happening in other states. PWD मंत्री दिगंबर कामत हाणें आपल्या राजकीय भूमिकेक आव्हान दिवपाविशीं खंयची अफवा न्हयकारली आनी आपलो दीर्घ अणभव आनी लोकांचो तेंको आपणाक आसा अशें सांगलें. हांव 30-35 वर्सां राजकारणात सक्रिय आसा. दामबाब आनी मडगांवच्या लोकांच्या तेक्यान 100 विरोधक म्हज्या आड एकठांय आयले तरी ताचो म्हजेर परिणाम जावचो ना अशें दिगंबर कामतीन आत्मविश्वासान सांगलें.
कोण एक झाले नरकासूर एक झाले एक झाले विजय मनोज फर्नांडीस सगळे एकटे आयले रिप्लाय केला बरं आम्हाला एक मागाशी सो पूण सुदीप ढवळेकरांनी उत्कृष्टपणे रिप्लाय केला बीजेपी फरक पडटलो बीजेपी पडटलो मनोज परब गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेस एक झालेले आसा तुमच्या लागींच्यान सर सुदीप ढवळे दिगंबर ढवळे 30-35 वर्सां मडगांव शहरात उबो आसा हांव उबो आसा तो दामबाबाच्या आशिर्वादाचेर मडगांव ही दामबाबाची कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी मडगांवकाराच्या आशिर्वादान हांव उबो आसा 100 जाण एकटे आयले आनी 50 जाण आयले म्हाका पर्सनली कांय फरक पडना आतां काल चीफ मिनिस्टरान सुंदर हातूंत आपल्या हातून सांगला पळय हे पळय म्हणटा नरकासुराक काबार करपा जाय कोण नरकासूर हे पळय ताणी ठरोवपा जाय ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अभिनेत्री प्रशांती तळपणकर हाणें टोरंटोंत जाल्ल्या 14व्या आंतरराष्ट्रीय दक्षिण आशियाई चित्रपट महोत्सवात आंतरराष्ट्रीय श्रेणीत सर्वोत्तम अभिनेत्रीचो पुरस्कार जिखलो. 9 ते 19 ऑक्टोबर मजगतीं जाल्ल्या ह्या महोत्सवात 22 भाशेंतल्यान 120 चित्रपट प्रदर्शीत जाल्ले. हातूंत व्हड चित्रपट, लघुपट आनी म्हायतीपटांचो आस्पाव आशिल्लो. तळपणकार हांकां हो सन्मान मांगिरीश बांदोडकर दिग्दर्शीत आसेगांव ह्या 30 मिनटांच्या कोंकणी लघुपटांतल्या भुमिके खातीर फावो जाला. नुया आल्लेम बायपास रस्त्या कुशीक कोयराचे ढीग वाडत आसा. ह्या रस्त्याक लायटी नाशिल्ल्याचो फायदो घेवन यो वच करपी लोक रस्त्या कुशीक कोयर उडयतात असो आरोप थळावो एवर्सन वेल्सन हाणें केला. थळाव्या पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला. देखून संबंधितान ह्या प्रकाराचेर लक्ष दिवन बेगोबेग हो कोयराचो प्रश्न सुटावो करचो, तशेंच कोयर उडयतल्यांचेर खर कारवाय करची आनी CCTV कॅमेरा हांगासर बसोवचे अशी मागणी एवर्सन वेल्सन हाणें केला. हो गार्बेजीचो माउंट तुवें पयलो आसतलो. हे आतां कमी म्हणल्यार म्हाका दिसता 3 वर्सां जालीं, 2.5 ते 3 वर्सां. हो ल्हान आसलो तो व्हडलो जायत रावला. तेज्या पयलीं ऑपोजीट सायडीन घालताले. हांवें पर्सनली व्हेकल JCB हाडून सगळें क्लियर करून ते हांवें क्लियर करून उडयलें. आतां हे सायडीन हळू करून ते आतां व्हडली जावपाक लागली. आनी हो वेस्ट कोण मनीस खंयचे रायट फ्रॉम इंडस्ट्रियल एस्टेट टू ऑफिस गोअर्स सगळे हाडून उडयता हिंगा. आनी इतलो वेस्ट जाला. हांव ते पळय कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय तेंचे कडेन उलयतालो, ते आयज सारखे हेल्पलेस जाल्या. ते स्प्लीट करता कोणूय तरी हातीन घ्या म्हणून हो विशय. आतां कोणा कडेन घेवपाचो? गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटान ते मनीस घातलेले आहा, पूण गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटान जे पळय मनीस घातले रस्त्यार ओन्ली फॉर सर्टन एमाउंट ऑफ ड्राय वेस्ट, जो पळय असो बसींतल्यान कोण उडयता, कोण आनी कितें उडयता, बारीक आसता पळय तो कलेक्ट करपाक. पूण असले माउंट्स आनी येतले व्हडले गार्बेज हाडून मारता पळय तसली कामां करपा न्ही. दिस इज टोटल नेग्लिजन्स अँड क्रायम. जे पळय आसा मनीस कोण अशें हाडून उडयता तांकां धरपाचें आनी असली फायन घालपाक जाय की दे आर डिटर्ड नेक्स्ट टायम की असले आपण करपाचें ना म्हणून. आतां तुमी विचारतले कोण हाडून घालता? इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. थोडे म्हणटा CCTV घाला, थोडे म्हणटा आनी कितें करा. बट हातूंत म्हाका दिसता देर हॅज टू बी अ विजिलन्स फेलियर जाल्लो आहा. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटान म्हाका दिसता हेजेर दखल घेवपाची गरज आहा. आनी हो हांगा एकूच होच माउंट न्ही, हे रस्तो फूल आख्खे हेजेर इस्टर्न बायपास म्हणटा आमी हेका, हो आल्लेम बायपास, ते आख्ख्या आल्लेम बायपासाचेर वचून पळोवपाक जाय. रस्त्या सायडीन घाणी मारता सगळ्यो.
होंडा 70 वाठारांतलें प्रकरण बरेंच तापत चल्लां. ह्या प्रकरणाविशीं आतां वेगवेगळी म्हायती मुखार येत आसा. पुलिसांनी ह्या प्रकरणात सामील आसले तांचेर कसलीच कारवाय करूंक ना जाल्यार वाटेवयल्यान वचप्यांचेर कित्याक कारवाय केला? आमकां ह्या प्रकरणात आतां न्याय जाय. पुलिसांनी आमचें आयकून घेवचें अशी मागणी आतां तिडकल्ले थळावे करपाक लागल्या. तुझ्या रुलान पडला आणि वयल्यान सेक्शन लायला नाका नाका ते हितून नल्लोच तो ते कोणीतरी हे गाडी जळायले हे केले त्यांना हे पोलीस किती न्हिदलेले काकणा घालून बसलेली काय म्हाका पयलीं सांगत. गुन्हे मारले, गुन्हे मारताना पुलीस सगळे हांगा असले, PI सगळे हांगा असले. ते कशे हातीन हात कशी घडी घालून रावले हांगा तेंका फादर मारला त्यांना तेंच्यानी उलोवंक जाय आसलें न्हू. ते ओगे रावले म्हणून सगळ्या फुडें जाला ना जावन तेंका कशें धरला तुम्ही भुरग्यांक आमच्या मायनर तेमी भुरग्यांक धरले तुम्ही तेंका सोडले आणि ते भुरग्यांक कितें करूंक ना तेंका कित्याक धरला तुम्ही. PI बी आणि हे पुलीस आमकां हांगा गोंयांत नाका. तेंका आनी कसली कसली कलमां लायला न्हू ती पळोवन म्हाका दिसता आमकां सुद्दां ती कळना. आमी थोडे शिकून सुद्दां आमकां ती कळना इतली डेंजर तेंका कलमां लायला. टेम्पो मर्डर, ट्रेसपासिंग दे हॅव जस्ट गॉन म्हणजे बॉन्कर्स म्हणटा तशें कोणाकय पिकअप केल्या ल्हान ल्हान स्कुलाच्या भुरग्यांक पिकअप केल्या आनी वाळपय पुलीस स्टेशनाचे वयले. ऑन वॉट ग्राउंड्स? बिकॉज दे वर देर स्टँडींग अँड वॉचिंग. होंडा 70 वाठारांतले प्रकरण आतां बरेंच तापत जायत चल्लां. ह्या प्रकरणा विशीं आतां वेगवेगळी म्हायती मुखार येत आसा. पुलिसांनी प्रकरणात सामील आसले तांचेर कसलीच कारवाय करूंक ना जाल्यार वाटेवयल्यान वचप्यांचेर कित्याक कारवाय केला? होंडा नरकासूर प्रकरणात पुलिसांनी ज्या 8 जाणांक अटक केला ते निर्दोष आसा जाल्यार गुन्यांवकार मोकळे भोंवतात. ही केस पुलिसां मुखार घडिल्ल्यान पुलिसूच जापसालदार आसा असो दावो थळाव्यांनी केला. वाळपय पुलीस स्टेशनाचे पुलीस निरीक्षक आनी हेर पुलीस अधिकाऱ्यांक सरकारान निलंबीत करचे अशी मागणी होंडा प्रकरणात ताब्यात घेतिल्ल्या तरणाट्यांच्या पालकांनी सरकाराक केल्या. मजगती ह्या प्रकरणात आतां पुलीस कशे कारवाय करतात आनी कशे न्याय दितात हांचेर सगळ्यांचोच दोळो आसा. हांगा घरात कडेन आसलेलो तो गेल्लो साखळे हितून येयलो तो पयसताना येयलो पुलीस स्टेशनार. तो कांयच येवना बेश्टोच येयलो. ताका फक्त विचारलें तेणी तूं पळयला काय हय म्हणटा ताका डायरेक्ट अटॅक केलो कांयच नासतना. तो ताका भाडे घेवन गेल्लो तो येतालो तेन्ना ताका उजो पेटावन पळयलो आनी कांयच करूं आनी घरा गेलो. मागीर ताका पुजो मंगळारच केलो. कोणागे बर्थडे गेल्लो ताका येतालो वाण्या ताका हाडून गेलो. लायसन विचारले तेणी लायसन हांव झाले आणि डॉक्युमेंट विचारले डॉक्युमेंट हांव झाले आणि कित्याक ल्हान ल्हान डायरेक्ट भितर हाडलो ताका. तो खंयच्या रुलान पडला आणि वयल्यान सेक्शन लायला नाका नाका ते त्या दिसा इन्सिडंट जालो तो भितर नासलो. CCTV बी आमी ताका प्रोटेक्ट हांगा विचारले आमकां हे करता आणि आमकां म्हणटा ती कितें बेकार ना आमी तुमची CCTV पळोवपाक अशें मेळत पुलीस सांगता आमकां. पुलीस स्टेशनाच्या समोर ते कोणीतरी हे गाडी जळायले हे केले त्यांना हे पुलीस कितें न्हिदलेले त्या टायमार हे पुलीस न्हिदलेले हातीन काकणा घालून बसलेली काय म्हाका पयलीं सांगा तुमी. आमचे भुरगे येता वयता वाटेसून अरेस्ट करतले हे हेंका कित्याक दवरला? आमच्या सेफ्टीक लागून दवरला न्हू का फुकट तो गव्हर्मेंट पेमेंट खावपाक दवरला. इन्सिडंट जाल्लो 20 तारखेक हांगा गाडी जळयली तेंच्यांनी. पयलीं तेंच्यांनी गुन्हे मारले. गुन्हे मारताना पुलीस सगळे हांगा असले, PI सगळे हांगा असले. ते कशे हातीन हात कशी घडी घालून रावले हांगा तेंका फादर मारला तेन्ना तेंच्यानी उलोवंक जाय आसलें न्हू. ते ओगे रावले म्हणून सगळ्या फुडें जाला तेन्ना जर तेंच्यानी तेंका धरता जाल्यार कांयच जावचें नासलें. उजो कोण लावपाक पावचो नासलेलो न्हू. प्लस हांगा 2 CCTV आसा ते फुटेज चॅक करा न्हू. तेंच्या थंय CCTV आहा ती फुटेज चॅक करा. तितले सगळे तुमी चॅक केल्यार हे इतलो इन्सिडंट व्हडलो जावचो ना. जाला तेंका दवरूंकूच ना जावन तेंका कशें धरला तुमी भुरग्यांक आमच्या मायनर तेमी भुरग्यांक धरलेले तुमी तेंका सोडले आणि ते भुरग्यांक कितें करूंक ना तेंका कित्याक धरला तुमी. आणि आमचे PI तेंका तुमी एक एक्शन कितें तरी सरकारान घेवचें. PI हे झाले 21 तारखेक तुम्ही भुरग्यांक धरता आणि आमकां कळयता. जुलै मंडे तो कामार संडे तो कामार परवरी सांगोड्या तेजो फूल एविडन्स आहा म्हाजे कडेन CCTV. तो एक फोटी म्हाजे जाय मेरेन थंय सांगोड्या कामार तो मॅनेजर आनी सगळे ते सगळे म्हाजे प्रूफ CCTV बी हांव सगळे घेवन येयला. मागीर तेंकां दाखोवंक पयलें कोण घेयना. म्हणजे तुझो भाव नरकासुराच्या रातीक कंपनीन आसा कामार आसा ती फुटेज घेतल्या फुटेज आसा म्हाका आणि हे पळयनात कित्याक पळयना कोणूच घेयना. म्हाजो चेडो कामा वयल्यान 2:45 वाजता येतालो कामा वयल्यान ताका आडायले भितर टाकले. CCTV सगळे आसा आमच्या कडेन आणि माझ्या भुरग्या तर म्हयन्यान कामा वयल्यान घरा येयले आणि आतां ताका भितर घातले 4 दीस जाले. आमचे कोण आमी हितून भायले येवन उबे आसा हितून आसा रुमाक आसा. आमकां खंयची हितून वळख बिळख कांय ना.
मजगती नरकासुरा दिसा होंडा पुलीस आउटपोस्टाचेर घडिल्ल्या प्रकरणात अटक केल्या दुबावितांचो कांयच संबंध नाशिल्ल्याचो दावो आमदार देविया राणेन लेगीत केल्लो. आयकात. आय एम नॉट फॉर इट की जे तांणी कोणें केलां पळय, बट हांव कितें म्हणटा पुलिसा कडेन, तूं करेक्ट कल्प्रिटाक यू फायंड आउट, गेट युअर CCTV फुटेज इन प्लेस, सी बाबा एक्चुअली कोणें तुजे हाका फायर क्रॅकर्स गेल्या. Police, the way the police have gone on, whether it is the local PI की PSI, they have just gone म्हणजे bonkers म्हणतात तशें. कोणाकय पिकअप केल्या, ल्हान ल्हान स्कुलाच्या भुरग्यांक पिकअप केल्या आनी वाळपय पुलीस स्टेशनाचे व्हेले. ऑन वॉट ग्राउंड्स? बिकॉज दे वर देर स्टँडींग अँड वॉचिंग. सो हांव पुलिसा कडेन मागता, यू गेट युअर फॅक्ट्स रायट. बेश्टेच लोकांक, कोणाकय लोकांक उखलून यू कांट पुट दॅम इन द पुलीस स्टेशन, यू कांट. गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. गांवचे प्रश्न सुटावे जायना जाल्यार आमकां मायनिंग नाका अशी भुमिका मुळगांवच्या लोकांनी घेतल्या. बेरेस्तारा दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या वांगडा जाल्ले बसकेत मुळगांवच्या वेगवेगळ्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी गांवचे प्रश्न तांच्या मुखार मांडले. फाटल्या 1.5-2 वर्सां सावन मुळगांव गांवांत मायनिंग प्रस्न उप्रासिल्लो आसा. बफर झोन निश्चित करात, मायनी वयली रातपाळी बंद करात आनी गांवचे हेर प्रस्न सोडयात अशी मुळगांवच्या लोकांची मागणी आसा. हे फाटभुंये बिरेस्तारा दनपारा दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात एक बसका जाली. हे बसकेक पंचायत, कोमनीदास, शेतकरी आनी देवस्थान समितीचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले. आयज आमी आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा बरोबर मिटींग दवरलेली. याच्या पयलीं आमी 2 मिटींग कलेक्टरा बरोबर दवरलेल्यो, दोनूय कलेक्टराचे ट्रान्सफर जाले. सो आतां हो आमचो 3रो कलेक्टर. हेच्या बरोबर आमी आमच्या गांवचे जे इश्यूज आसा, जे आमी पयलीं पासून मांडीत आसा, ते आमी आयज तेंच्या बरोबर मांडले आनी सरान सांगल्या बाकीचे जे आमचे मायनिंगेचे ऑथॉरिटीज आहा तेंच्यांनी नेक्स्ट मिटिंगेक आपले जे आन्सर्स आहा, आमी जे क्वेश्चन केले तेचे आन्सर्स आहा ते नेक्स्ट मिटिंगेक तेंच्यांनी दिवचे. आनी आमी अशी अपेक्षा केल्ली की जो पर्यंत आमचे जे इश्यूज आसा ते सॉर्ट आवट जायना तो पर्यंत ही मायन बंद दवरची. पूण हेचे कांय आमच्या डेप्युटी कलेक्टराच्या हातीन ना, ते DMGच्या हातीन आसा. सो आमी तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट करतली. हे बाबतींत आमी पंचायतीक तांकां लेटर करून आमी अशें मागणी करतली की तुमी ही मायन आमचे जे जो पर्यंत इश्यूज आहा ते सॉर्ट आवट जायना तो पर्यंत मायन बंद दवरची. हे आमी तांकां लेटर करतली. परत आमचे फॉरेस्टा बरोबरूय काल इन्स्पेक्शन जालें. फॉरेस्टान सगळीं झाडां वयर तेंच्यांनी मारलेलीं आसा, तेंची सगळींची इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट तयार केल्लो आसा. तोय बीन आतां बेगिनात येतलो. तेंच्यांनी अशी लुकसाण आमकां मुळगांवकारांक करून दवरलेली आसा. आनी हाजें इतलेंच म्हणणें आसा की जर मुळगांवकारांक मायनिंगेचो कसलोच फायदो ना जाल्यार मुळगांवांत मायनिंग ही नाका. डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग आसली रिगार्डींग जे सगळे पयली इश्यू आसा, डिमांड आसा पळय, तेच आमी हांगासर आयज परते आमकां रिपीट केले, जे आमचे फुलफील जावन अजून पर्यंत. आनी मायनिंग जी आहा पळय ती चालूच आसा. मायनिंग वर्स वरात आहा पळय, एकाय विलेजीस जावं सरपंच, पंचायतीक जावं डेप्युटी कोणाकूच ते हें करिना, आयकना. म्हणून आयज आमी न्यू कलेक्टर येयला पळय तेंचे कडेन आयज तेणी सांगलां हेचेर कितें ते आमी उलयता मायन्स डिपार्टमेंटा कडेन जावं ते मायनिंग मॅनेजर CEO तेंचे कडेन उलोवन जें कितें आहा तें सॉर्ट आवट करता. तो पर्यंत आमी थोडे दीस आमी हें पळयतले वाय आनी मागीर फुडलें आमचें हें कितें आहा न्हू तें आमी डिसिजन घेतले. तुम्ही जे कंपेन्सेशन बी मागले ते कांयच मेळूंक ना. कंपेन्सेशन म्हणजे फक्त आमकां 4 वर्सांचें मेळिल्लें आहा कंपेन्सेशन शेतकऱ्यांचें. तेंच्यांनी सांगलेलें कंपेन्सेशन मेळ्ळ्या उपरांत डिसिल्टिंगाक आमी हें करता. सगळें शेत मायन हे कोळम म्हणून आसा ते डिसिल्टिंग करता, तोय डिसिल्टिंग करता म्हणून सांगलेलें. पूण आजून पर्यंत कांयच जायना. मेन डिमांड आमच्या डिमार्केशन आमी आदी पासून हो एक पॉयंट आमचो मेन आहा. जी घरां जी लिजान येयल्या ती भायर काडून एक बफर झोन मेंटेन करात आनी मार्कींग करून दियात, जेणे करून आमी तुमी त्या मार्किंगेच्या सकयल येवंक जायना. पण तरी आसतना हे मायनिंग चालूच आसा. फाल्यां सपोज अशें फ्युचर जालें, आतां मार्कींग केल्या एक बाउंड्री आनी तेच्या सकयल हेंच्यांनी जर येयल्यार तेच्या मागीर कोण हें करतलो. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
एका आदेशा वरवीं पुलीस निरीक्षक विजय राणे हांची आतां परतून दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर नियुक्ती केल्या. फाटल्या सप्तकात तांची अचकीत गोंय राखीव पुलीस दळांत बदली केल्ली. सप्तका पयलीं दिवचल पुलीस स्टेशनाचे PI विजय राणे सरदेसाय हांची अचकीत गोंय राखीव पुलीस दळांत बदली जाल्ली. विजय राणे सरदेसाय हांची तडफातडफी बदली जाल्ल्यान दिवचल तालुक्यांत वेगवेगळे तर्क फुडें येताले. पुलीस स्टेशनाचेर लेगीत वेगवेगळी चर्चा सुरू आशिल्ल्यो. विजय राणे सरदेसाय हांची राखीव पुलीस दळांत बदली करपा फाटल्यान राजकारण आसूं येता असो दुबाव लेगीत व्यक्त जातालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण विजय राणे सरदेसाय हांचे आड सतावणूक केल्ल्याची कागाळ आशिल्ली. हे कागाळीची गंभीर दखल घेतना खात्या वरवीं चवकशी सुरू आशिल्ली. चवकशी केले उपरांत विजय राणे सरदेसाय हांचे आड जी कागाळ केल्ली तातूंत कांयच तथ्य नाशिल्ल्याचें स्पश्ट जाल्लें आसा. देखून आतां विजय राणे सरदेसाय हांची दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाचेर PI म्हण परत नेमणूक केल्ली आसा. 5 म्हयन्यां पयलीं म्हळ्यार फाटल्या मे म्हयन्यात विजय राणे सरदेसाय हांणी दिवचल पुलीस स्टेशनाचो ताबो घेतिल्लो. दिवचल पुलीस स्टेशनाचो ताबो घेतले उपरांत विजय राणे सरदेसाय हांणी दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाक नंबर 1चेर हाडपाक खूब मेहनत घेतिल्ली. तांच्या मार्गदर्शना खाला ड्रग्स, अपहरण, लैंगीक अत्याचार ह्या सारखे गंभीर स्वरूपाच्या गुन्यांचो सोद लावपाक दिवचल पुलिसेक येस आयिल्ले. कांय दुबावीत आरोपींक लेगीत धरपाक पुलिसेक येस मेळिल्ले. एक कर्तव्यदक्ष पुलीस अधिकारी म्हण विजय राणे सरदेसाय हांची वळख आशिल्ली. तांची अचकीत बदली जाल्ल्यान दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर सुद्दां पुलीस अजाप उक्तायताले. आतां तांची परत दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर नेमणूक जाल्ल्यान गुन्यांचो सोद लागपाक मजत जातली अशी आस्त पुलिसां सयत दिवचलकारांक लेगीत आसा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत